तिसवाडी कदंबा पठाराचेर फ्लॅट घेतिल्ल्या लोकांचो उदक मेळना म्हूण बोवाळ। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा थंय सध्या उदकाची पायपलायनीचें काम जाल्लें ना। फ्लॅट मालकांक उदक पावोवपाची जबाबदारी बिल्डरांची। चडशा बिल्डरांनी फ्लॅट ओनरांक उदकाची ते वेवस्था करतले म्हूण प्रोजेक्ट क्लियर करून घेतना एफिडेविट दिला। पठारावेल्या ठरावीक वाठारांत फुडें 3 MLD उदक पावयतले, सगळ्यांक न्ही। पणजे सावन 4 किलोमिटरांचेर आशिल्ल्या कदंबा पठाराचेर एके वटेन लोकांक पॅसेंजर बसी आनी ट्रान्सपोर्टाची कटकट जाल्यार दुसरे वटेन उदकाच्यो कटकटी सुरू जाल्यात। ह्या पठारावेल्यान सध्या तरी पीडब्ल्यूडीची उदकाची पायपलायन गेल्ली ना। डेव्हलपरा कडल्यान प्लॉट घेवन घरां आनी फ्लॅट घेतिल्ल्यांक सध्या टँकर ना जाल्यार उदक ना। प्लेटो जो आसा तो जवळ एक 4 ते 5 किलोमीटर पणजे शहरा पासून आसा आणि 20 वर्सां पासून हांगा जे वास्तव्य करून आसा तांकां एक जे बेसीक जी आसा पळय ज्यो उदक लायट आनी हें आसा पळय ते मेळूंक जाय ह्या अपेक्षेन लोकांनी हांगा घरां बांदली। पूण अजून पर्यंत 20 वर्सां जालीं हांगा अजून पर्यंत कांयच उदकाचें आनी हें कांयच आमकां हें दिसना। म्हणजे लोक घरां बांदून आसा आनी जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं सगळ्या तरेन खटपट केल्ली आसा आनी तातूंत कांयच यश येवंक ना। आमी जवळ जवळ हाजे उत्तम दर्शन जे हे आसा म्हणजे ह्यो जे कदंबा प्लेटो वसाहत आसा तातूंत उत्तम दर्शन, नावेलकार उत्तम दर्शन कॉलनी आसा, नावेलकाराची हिल सिटी कॉलनी आसा, आर्मीची कॉलनी आसा, प्लस गव्हर्मेंट सोसायटी जी आसा ती जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं तांकां प्लॉट्स अलॉट केल्ले आनी खुबश्या लोकांनी थंय घरां बांदलीं की उदक येतलें ह्या आशेन। इवन तांकां प्रेशर आयलो की तुमी घरां अमक्याच वर्सां भितर बांदूंक जाय म्हणून, पूण तांकां उदक ना जाल्यार ते लोक घरां कशें बांदतले। तरी आसतना लोकांनी हांगा प्लॉट्स घेतले जवळ जवळ म्हणजे जी उत्तम दर्शन जे हे आसा आनी हिल सिटी ती जवळ जवळ म्हाका दिसता 90 इन द लेट 90s हे प्लॉट्स डेव्हलप जाल्ले आनी गव्हर्मेंट कॉलनी आसा ती इवन ताज्या पयलीं जाल्ली। आमकां बाजून अशी खाण दवरलेली कशी करतात त्या खबर ना, तर किती तरी तेमी ॲक्शन घेवची आणि उदक आमकां बेगीन बेगीन दिवचें। अवघ्या स्मार्ट सिटी पासून अवघ्या फक्त 4 ते 5 किलोमीटर दूर आहोत आम्ही। ही आमची दुर्दैवाची गोष्ट असं म्हटल्यासारखं आहे। कदंबा पठारावेल्या प्लॉटांनी फ्लॅटांनी उदक पावोवपाची जबाबदारी सरकाराची न्ही, ही जबाबदारी बिल्डरांची। तांणी प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करून घेतना तशें एफिडेविट दिला म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकरान प्रुडंटाक क्लियर केलें। तिसवाडी तालुक्या खातीर 20 MLDचो वॉटर प्लांट जाता। तातूंतले 3 MLD उदक कदंबा प्लॅटोवेल्या कांय भागांनी पावयतले। प्लांटाचें काम मार्च म्हणल्यार जायत म्हूण सुदीन सांगता। सध्या तरी कदंब पठाराचेर फ्लॅट घेतल्यांक पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टाच्यो कटकटी आसातूच। तातूंत आनीक कांय म्हयने तरी उदकाची वणवण सोंपपाची ना, हें क्लियर। सरकार उदकाची लायन घालता तेन्ना घालता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, विजय सुभाष कुटवळकर आनी चेतन गवस। आम आदमी पार्टी 8 नोव्हेंबर खंय डे ऑफ बिट्रेयल म्हणून साजरो करतली। तांच्यांनी मंगळारा जाहीर केले। गेल्या वर्सा 8 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन डिमॉनिटायझेशन घोषीत केल्ले। ताच्या विरोधान आपाचो हो एक स्टंट। तशेंच सरकारा कडेन टायम आसा तसो लोकांची कामां करची सरकारांतलेच कांय आमदार खुश ना म्हूण आपान तोमणो मारला। फाल्यां 8 नोव्हेंबर आनी 8 नोव्हेंबर हो दीस गेल्या वर्साक भारतान घातकी ठरलो। भारतीय नागरिकांक घात जालो म्हणून आम आदमी पार्टी हो दीस धोको दीस असो मनयतले फाल्यां, डे ऑफ बिट्रेयल। हाचेर प्रतिक्रिया आमी व्यक्त करपाक म्हणून तुमकां थोडो वेळ हांगा आपयल्या। तशेंच कांय लोकांची आमचे सुद्दां व्हॉलंटियरांचे कांय लोक आमकां विचारता गोवा एगेन्स्ट कोल एक आंदोलन चालू आसा, ताचेर आमचें मत कितें काय म्हणून। आमी गोवा एगेन्स्ट कोल सपोर्ट करीत आयल्या, पूण कांय लोकांक दिसता की आमी जाहीरपणान ते सपोर्ट करूंक ना। कांय म्हयने जाले तुमी आतां सरकार चलयता, लोकांनी तुमकां जरी मॅन्डेट दिवंक नासली तरी तुमी ती घेवन तुमकां दिसता चलता अशें म्हणून
पूण कांयच चलना. लोकांचो वेळ पिड्ड्यार करिनासतना लोकांचें कितें तरी कल्याण जावचें ही आमची सरकारा कडेन मागणी. आनी सारकें चलना म्हणून आमी जाणा, पूण आमी हाजे पयलीं म्हणूंक ना. तांचेच MLA हाजेर बोवाळ घालपाक लागल्या की कांयच चलना म्हणून. सो भितरलोच मनीस जेन्ना सांगता कांय चलना, हें सिद्ध जाता की कांय चलना म्हणून. आनी ज्या पार्टीक मॅन्डेट दिल्ली ताणें आपलो ऑपोजिशन म्हणून रोल स्विकारलेलो आसा, आपल्याकच ऑपोजिशन केल्लें आसा, तांची तोंडां तर बंदच आसा, ते कांयच उलयना. म्हणून आम आदमी पार्टी सरकाराक विनंती करता, टायम पिड्यार करिनाका. आसा तुमच्या हातान कितें तरी एक बरें करा. उमेदवार आसले तांच्यांनी एलिगेशन केलां, पूण म्हाका दिसता दॅट इज आर्थीक कितें तरी इश्यू तांचो आसलो. पूण दॅट डजंट मीन यू गो बिफोर पब्लीक आनी मेक इट अ इश्यू एज दे हॅव मेड, वीच आय डू नॉट एग्री वीथ. ह्या पार्टीन जे आसा तांकां जर दिसता दॅट दे आर नॉट सॅटिस्फायड वीथ द पार्टी or the ideology or the work or the whatever movement, it is like a family, you go, or some people are welcome. इतले मजगती काँग्रेसीनूय डिमॉनिटायझेशनाच्या निर्णयाचो निषेध करपाक बुधवाराक काळो दीस मनोवपाचो थारायला. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी along with Goa Pradesh Mahila Congress, Youth Congress of Goa, NSUI of Goa, all the frontal organization with the PCC committee, with the PCC president and leader of opposition, we are going to observe Black Day tomorrow in Goa. Black Day म्हणल्यार कित्याक आमी Black Day म्हणटा, कित्याक फाल्यां एक वर्स जाता जे आमचे 501,000 रुपया आशिल्ले ते तेणे डिमॉनिटायज केले, ते पयशे कवर केले. ताका लागून आमी फाल्यां आमचे फंक्शन आसा, वी विल बी ऑब्झर्विंग अ ब्लॅक डे. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.